गोंयान सनबर्न खंय जावं कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचे आहा तेच जातले कित्याक अर्दो लोक सनबर्नाचो थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान people want to have festivals like sunburn on the beach very close to the beach so they enjoy the beach also and they come for sunburn also you cannot hear music for 3 4 5 6 7 hours so you like to go on the beach sit in the shack sit in the restaurant so mahol जो असता पळय तो आसपाक जाय थिंगा mahol ना Dargale is a very good place far away from the houses पूण थिंगासर मोहल म्हणटा पळय आमचे एनवायरमेंट इज नॉट देर एज फार एज रेस्टॉरंट्स कॉफी शॉप्स चाववाले थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता कोण आनी कितें विकता पळय तसले हें ना तशें थिंगासर आजुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना थिंगा बीच ना लागीं सो बीचार वचपाक जाय जाल्यार 15 किलोमिटर ड्रायव करचें पडटलें लोकांक सो पीपल 50% of the crowd will always remain in Anjuna Vagator, Shapora or Kandolim, Kalangut, Baga, that area. Or Morja, Rambol, Keri. लोक थिंगा आसतले सनबर्नाक गोंया सेलिब्रेशनाक येतलेच 3 दीस आहा ते सनबर्नाक 1-2 वरां वयतले मागीर थिंगा वयतले सो द फेस्टिवल विच हॅपन्स ऑन अ एटमॉस्फियर ऑन द बीच इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल खंय जाल्लो बरो आसता तुमकां तुमच्या हिसपान आता दारगलीच्या लोकांक थिंगा जायला जावनी न्हू आमकां कित्याक सी वी वॉन्ट एवरीबडी टू बी हॅप्पी दारगलीच्या लोकांक जर तर सनबर्न जाय थिंगा जाल्यार जावनी न्हू